लिंगाभाट आणि किनळेभाट केपें हांगासर आशिल्ले अंगणवाडीच्या रांदपाच्या गॅसीक लागून बालवाडी दुसरे सुवातेर स्थलांतर करपाचें बालवाडीच्या सीडीपीओन थारायल्लें। मात पालकांक त्रास जाता म्हूण थळाव्या लोकांनी एकठांय जावन बालवाडी आसा ते सुवातेर दवरपाची मागणी केली। जिल्हा पंचायतीच्या सदस्यांनी ह्या विशयाचेर मध्यस्थी घेवन बालवाडी ते सुवातेर दवरपा खातीर विनवणी केल्या। गॅसीच्या कनेक्शना खातीर खासा आनी एक रूम बांदपाची तयारी पालकांनी दवरल्या। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता इतली वर्षी बालवाडी हिंगा चलताली तशी आता हिंगा चलपाची बालवाडी आणि तशी गांवच्या पेरंट्सान म्हाका आपले एज ZP मेंबर आणि आमी मागीर ऑफिसराक फोन मारून तीन चार जाण कोण येयलो हाय। सो आता सद्याचो सेटलमेंट तो इट्स ओके ना आणि कोणाचे प्रॉब्लेम ना मातशे बारीक रिजन्स आसले सो ऑल द पेरंट्स ती सॉल्व करतली। किती प्रॉब्लेम जाल्लो? प्रॉब्लेम ते सिलिंडर ते लागून द कुकिंग प्रॉब्लेम म्हणजे ते भितर हा म्हूण ती भिताली अशें। सो आतां ते पेरंट्सान कितें चिंतलां की ते आमी भायर दवरता म्हणून ऑल द प्रॉब्लेम्स म्हणजे कितपत प्रॉब्लेम आहा ते आमी भायर दवरता म्हणून आनी सगळीं ती आतां सायन घेताय म्हणजे आम सद्या हिंगा परमनंट हिंगा करता म्हणून अशें। मुगे व्यू कितें जे पेरंट्सांक जाय थिंगाच आसची तांकांय ती बऱ्या पडना आपल्या भुरगीं दोळ्या सामकें आहाय म्हणजे बोगली आहाय अशें। पयस डिपेंड्स मागीर जेन्ना पळय भुरगीं वाड मागीर इट्स डिपेंड्स ऑन द स्कूल। सो फॉर टायम बींग जें पळय तांकां लागीं दिसता थिंगा तेम घालपाचें पेरंट्स। इफ पेरंट्स हॅपी देन ऑल द पीपल ऑल्सो वील बी हॅपी। आतां आमगे हें सारकें जालें ना म्हूण आमी आमगे ZP पळयलो तो बीन तेणें बीन सांगलां आमचे जे पेरंट्सां पड कितें जाय गांवां बालवाडी दवरूंक ती तशी दवराय म्हूण सांगलें तेणें। आतां आमी म्हणून सोदता आमकां थिंग हितू पयस व्हरोंक भुरग्यां नाका कित्याक मेन म्हळ्यार भुरग्यांक बालवाडी व्हडलेशें शिक्षण मेळना म्हणजे शिकोवप म्हळ्यार तें सर्टिफिकेट मेळना कसली डिग्री असो मेळटो म्हूण ना। मेन म्हळ्यार भुरग्यां बालवाडीन धाडप म्हळ्यार भुरगे एकामेकाक उलोवपा शिकताय। आयज मागीर ती सांगताय जी तुमकां तर हिंग तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भुरग्यांक घेवपा रेडी आहाय जाल्यार आम रेडी आहाय म्हूण सांगलें तेका। आम तेश म्हणून आतां आमी ब्रोयन दिल तेंकां अंगणवाडी शिफ्ट करपाची थंय GPS स्कुलान। कित्याक कारण कितें? कारण थंय व्हडलो जागो आसता न्ही आमकां आनी त्या खातीर हांगासर कित्याक हांगा सगळे कंजेस्टेड आसा। हांगा गॅस सिलिंडर आसा लागीं पळय हांगा त्या खातीर सपोज जर थंयचे गॅस सिलिंडर स्फोट बी जाल्यार भुरग्याक प्रॉब्लेम नासा हांगा। आनी प्री स्कील एक्टिविटीज घेवपाक आमकां व्हडलो जागो जाय। स्कूल काय पयसो काय ना तुमी जाल्यार पळयात। ती म्हणटा कितें दुसरे कडेन शिफ्ट केले जाल्यार आमी भुरग्यांक घालपाना पूण तेंगे कितें आसा तेंचे लेव चिंतपाक जाय। तेंच्या भुरग्याचे न्ही तेंच्या भुरग्याक बरी गूड फेसिलिटी मेळपाक जाय। तेंच्या भुरग्यांक बरी करपाक जाय न्ही तेंच्यांनी करपाक जाय ते। टॉयलेट असो सपोज ना टॉयलेट करपाक जाता तशें प्रॉब्लेम ना। जर सगळी लोकांक जर तर आपल्या फिवर पत्रास म्हणटात न्ही अकॉर्डिंग टू दे मॅडम पळय आयज बालवाडी भुरग्यांक बांदपाची नाका जाय सगळी बरोबर आसा पूण पळय बरे दिवपाची ड्युटी आमची आसा। आता लोकांची ड्युटी जर तुमची पेरेंट्सांक जरी नाका जाल्यार आमी काय करू शकता? पेरेंट्स आमचे इपट आपले हेडअप जाता आमकां पळय हेडअप आमचे हेडान आमकां पळय धाडला डायरेक्टरान तुमकां हे गव्हर्मेंट GPS दिला ते तुमी घेया। आतां बरे भशेन एक्टिविटीज चली सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम अशी ही। सो जर तुमकां जरी नाका तुमकां हांगाच जाय हात जातूर जाय पेरेंट्साक तशें आमी मागीर कट करता। तुमी पेरेंट्स सगळे रेडी ना फाल्यां कितें प्रॉब्लेम जाल्यार तुमी सगळी गांवच्या लोकांनी हँडल करपाक जाय। हांगा पळोवपाक गेल्यार 15 ते 16 भुरगे रेग्युलर बालवाडीक येतात आनी तरी पूण ही बालवाडी हांगच्यान 3-4 किलोमिटर पयस शिफ्ट करप जे हांगची पेरंट्सां पॉसिबल ना। हांगची पेरंट्सां ती सगळ्यांक घेवन थंय वचपाक तांकां तसो टायम ना तशें पॉसिबलूय ना। आनी जेन्ना इतली स्ट्रेंथ आसा 15-16 जाण भुरगे हांगा रेग्युलर येतात हे आसतना ही बालवाडी बंद करून दुसरे कडेन व्हरप लोकांक त्रास करप हें सारकें न्ही।